तुझी दाखल जिवे तुझे लागल देवा आमच्या काकूड दारा. ह्या मिसाची तेसावा ह्या परी आसात. आपल्या जल्मा दिसाक अर्घ जावन दिला जॉन्सन डिसोजा, ब्रेसी रेगो, तशेंच अर्घ मीस जावन दिला अनिल डिसोजा, सोलोमन लुईस, प्रत्येक इरेदे बसत मीस दिला डेन्झिल, अँटोनी मेंडोन्सा हाच्या आत्म्याक मीस दिला अनिल मेंडोन्सा, कुटुंबान सरल्ल्या सर आत्म्याक मीस दिला अश्विन क्रिस्टल लोबो आनी कुटाम, मारियन आनी एलिस कास्टेलिनो हांच्या आत्म्याक मीस दिला हिल्डा डिसोजा, कुटुंबांत आनी पुलगतेंतल्या आत्म्याक मीस दिला हिल्डा डिसोजा, फ्लोरिन आनी डॅनियल डिसोजा हांच्या आत्म्याक मीस दिला हिल्डा डिसोजा, लॉरेन्स डिसोजा हाच्या आत्म्याक मीस दिला कीथ फ्रँक डिसोजा आनी कुटाम, लिना पिंटो हिच्या आत्म्याक मीस दिला मेरी पिंटो, अपोलिन डिसोजा हिच्या आत्म्याक मीस दिला सोलोमन लुईस, फ्लोरिन आनी पॉल लुईस हांच्या आत्म्याक मीस दिला सोलोमन लुईस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, आज करेजमाचो चवथो आयतार, हाका लेथारे संडे म्हणटात. लात्या भाशेन लेथारे म्हळ्यार रिजॉयस, संतोष बाबा, दादोसकाय बघा, कित्याक वो आयतार जावन आसा करेजमेच्या मोदे येवचो आयतार. आनी ही गजमाता आमकां परगट करता जेजूच्या मरणा आनीक कस्ता मरणा उपरांत तो परतून जिवन जातालो म्हणून. जिवनपणाची दादोसकाय आनी सांगातच ही गजमात आमकां सांगता आमकांय एक दीस क्रिस्ता बराबर पुनः जिवन जावंक आसा. देखून आमी क्रिस्ताची उजवाडाची भुरगीं जावन जिवंक प्रयत्न करया. सभारपोटी आमकां संदर्भ आसल्यार आमी काळोखांतच जिवंक प्रयत्न केला. उजवाडाक आमी परतोवना. ह्या सोर पथकां खातीर आमी देवा मुखार बोगसाने मागया. आमची काळजां नितळ करन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया. हांव पत्की सपदितरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसून बगेवन सदांच तुमकां मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या कनवळ्या बापा, आमा पत्क्याक बोगसाने दिवन परतून तुज्या वेंगेंत घेवच्याक अपरिमीत मोगान तुवें एक अजपाचो उपास येवजिलोय.
तुझ्या पुता जेजूचे कस मरण आनी पुन्हा जीवन पावन असो अप्रतिम मोगाचो गुट येवचे आसा त्या दाबाचे पास्का परबेत आमी संभ्रावता. तर ही परब भावार्थान्याने भक्तीन पाळूंक उर्बेवंत काळजाच्या आतुरायेन आनी तुत्तुरीत पावलांनी आमी फुडें वचशेंक आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी जुदाचे फुडारी याजक आनी लोक विश्वासी रावले नात. तांणी राष्ट्राच्या कांटाळ्याच्या करण्याची देख घेतली आनी सर्वेस्पुरान जेरुसलेमान पवित्र केल्लें ताचें मंदीर बश्ट केलें. सर्वेस्पुरान ताच्या पुर्वजाच्या देवान आपल्या दुदा उदेशी तांकां परत परत सत्राय दिली, कित्याक ताका आपल्या लोकांचे आनी आपल्या निवासाचे सुरसुरे भोगले. पूण तांणी देवाच्या दुताच्यो केबडायो केल्यो, ताच्या सत्रयेचो तिरस्कार केलो आनी ताच्या प्रवाद्याची निंदा केली. अशें सर्वेस्पुराचो क्रोध तांचे विरोध इतलो पेटलो की बाचावेची वाट कसलीच नासली. ताणें देवाच्या मंदिराचे भस्म केलें, जेरुसलेमाचे पागर खोसलावन घाले, ताच्या सर रावळेरांक उजो लायलो आनी तांतल्या सर मोलादीक वस्तूंचो नाश केलो. तालवारीक संपडोवन मरणांतल्यांक तांणी बाबिलोनाक व्हेले आनी थंय ती पर्सियाच्या रायाची राजवटकी स्थापीत जायसर नेबुकदनेझराची आनी ताच्या पुतांची गुलामां जाली. सर्वेस्पुरान जेरेमिया उदेशी सांगलेली उतरां खरी जावच्याक हें सगळें घडलें. ताणें म्हणलें, पाळूंक नासलेल्या साबाताचो विशेव भुंयक मेळासर ती 70 वर्सां पाड पडटली. पर्सियाच्या राया सिरुसाच्या पयल्या वर्सा सर्वेस्पुरान जेरेमिया उदेशी उलयल्लें उतार खरें जावच्याक सर्वेस्पुरान पार्सियाच्या रायाक ताणें आपल्या सगळ्या राज्यांत तोंडी आनी बरपी ही अजना प्रगट करूंक प्रेरीत केलो. पर्सियाचो राय सिरूस अशें सांगता, सर्वेस्पुरान सर्गाच्या देवान संवसाराची सर्व राज्यां म्हज्या अधीन दिल्यात आनी हांवें जुदांत आसा त्या जेरुसलेमान ताच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणी आसा जाल्यार तो जेरुसलेमाक फाटीं वचूं आनी ताचो देव ताचे सवें आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार.
तुका जर हांव विसरत तर मोची जीव घसा. सर्वीस बरोची गितां परकी गांवांत आमी कशी गावची. तुका जर हांव विसरत ही जेरुसलेमा, म्हजो उजवो हातच रूख जावन, म्हजो उजवो हातच रूख जावन. तुका जर हांव विसरत तर म्हजी जीव घसा. तुका जर हांव विसरत तर म्हजी जीव घसा. दुसरे वसाप. पदका वरवीं तुमी मेल्यात, कुरपे वरवीं तुमी बचाव जाल्यात. सांव पावलोन एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, पूण अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पदका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवें पुणार जिवंत केली. देवाचे देन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्त जेजू थंय एकवटान जियेतेल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयली आनी ताचे सवें सिंहासनार बसचो अवकाश करून दिलो. क्रिस्त जेजू मारिफात आमकां दाखयलेले काकुळती वरवीं आपले कुरपेचें दायज केदें व्हरतें म्हूण फुडल्या 6 युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या योजनेचो शेवट. ताचेर विस्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचें दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वणटीचो फळ म्हूण तुमी कोणूय बडाय उलोवंक नजो. वय आमी देवाच्या हातांचें काम. क्रिस्ता जेजू थंय आमी बरें आदार जिये जाय म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्या. देवाचें उतारे. देवाचे उडकार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुआम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू निकोदेमाक सांगा लागलो, जशें मोइजेन आरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तोवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक ससनाचें जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका ससन जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरेपात संवसाराची सोडून जावच्याक. पुताक सतमंतलेची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमंतिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमंतिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली
कर्तुबां कोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. खोटेपण आदतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो कोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाय म्हणून तो उजवाडा सरशी येना पूण सताच्या वाटेन चलता. तो मनीस देवाक मानता तेंच आपलें केलां म्हणून प्रगट जावच्या खातीर उजवाडा सरशी येता. देवाचे उतरये वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, एका राती जेजू आनी निकोदेमा मदें कितें घडलें म्हणून आमी आयकलें. निकोदेमूस एक ग्रेस्त मनीस जावन आसलो. तो फारिजेवांचो मुखेली जावन आसलो. समर्थ विशयांत ताका जायती शिकोवन कळीत आसली आनी तशेंच तो सोडवंदाराक ह्या संवसारांत आशेवन आसलो. पूण कसलो सोडवंदार तो चिंतून आसलो. एक सोडवंदार सकट राष्ट्रांक एकवटायतलो, तांचे ते आसले कश्ट परिवार करतलो आनीक तो एक बळवंत, एक पॉलिटिकल लिडर, तशेंच तांची आर्थीक स्थिती तो बरें करतलो. सगळ्या संवसारार समाधान, शांती आनी प्रत्येक जावन जुदेवांक कृपा आनीक बेसावांनी भरतलो म्हणून. आनी वो जेजू सशीन वेता आनी ताका कित्याक तो येता? ताका इल्लो दुबाव आसलो जेजू विशीं. तो कित्याक तो राती वेता? रातीच्या वेळार कित्याक जेजू सशीन तो वेता? कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांनी पळोवंक नजो म्हण, दुसऱ्यांनी आयकूंक नजो आनीक दुसऱ्या मुखार आपणाची मर्याद उणें जावं नजो म्हण. काळोखाची कामां कसलीं? काळोखांत आमी कितें करता? जायते फाटी लोक सोरता, लुटी करता, दुसऱ्यांचो जीव काडटा, खोटेपण आदारता, खोट्यो करण्यो करता, आनिस्कळपणाची पातकां करतात. देखून कितें आमी काळोखान करता गे सबारपटी आमी दिसाकी करता. आतांच्या काळार सोरचें, लूट करची, दुसऱ्यांचो जीव काडचो दिसाकी आमकां पळोवंक मेळटा. पूण आमच्या जिवितांत केदाळा आमी खोटेपण करता गे, खोटें जिवीत आदारता गे, या उजवाडाच्या पयस आमी जिवंक प्रयत्न करता गे, त्या दाळा देव जायते पटी त्या मनशांक सोडटा. कशें दोरी लांब सोडटात गे तशें लांब सोडटा, पूण तो थोडे फाटी भीक दिता. आनी आमी पळयता तें दोन दाखले आमकां पवित्र पुस्तकांत पळोवंक मेळटात. एक आरण्यांत ते आसता आसतना, जुदेव लोक आरण्यांत आसता आसतना ते देवाचेर उपराटले. देवान तांकां सगळें दिलें, खावंक दिलें, तांकां पियोंक दिलें आनी सबारपोटी तांकां ती सुकणी क्वेल्स म्हणून एक ल्हानशी सुकणें, ताचें मांस ते मांसान भरिल्लें, ती सुकणी तांकां खावंक हजारांनी ताणें देवान थंय मारुभुमीन धाडलें. अशें ते जियो नासल्यार देवाक ते पुरपुरले, देवाच्या विरोध ते गेले. त्या दाळा कितें घडलें? तांकां विकाळ सोरोप येवन तांकां साबले आनी ते जायते जण मेले. आनी त्या वेळार केदाळा त्या आरण्यांत मोइजेन देवा कडेन मागल्या वेळार त्या सुरपाक वयर उबारलो एक ब्रोंज या पितूळचो सोरोप करून, आनी कोण ताका पळयता तो बचाव जाता. ती एक दाखलो.
आनी एक दाखलो आमी पयल्या वचपांत आमी आयकलें, आमी पळयलें इस्रायल लोक देवाचो उपदेश पाळिनातल्या वेळार चडणे 480 वर्सां सावल राया उपरांत ती कशी घडली, ती संतोश भरीत कुरपेची आनीक विविध तरांनी देवान बेसांव दिल्लीं वर्सां जावन आसलीं. केदळा ते देवाचेर उपराटले, देवाचे उपदेश ते पाळिनासतना देव नांस म्हणून चिंतून तांच्या स्वार्थान ते जिवंक तांणी सुरू केलें गी. ते दळा बबिलोन असो राय निकोदेमस येता आनीक थंयसर झूज चलयता आनी झुजान तो जिखता आनी देवाळ नाश करता, सगळ्यांत आसले लुटता आनीक तशेंच 12 जाणांचे जीव काडटा आनी उरिल्ल्यांक बंदिवन करून बाबिलोनाक गुलाम जावन थंयसर तो व्हरता. आनी थंयसर कश्टांची वर्सां तांची जावन आसलीं. तांणी सगळें होगडायलें, कुटुंब होगडायलें, घर होगडायलें, तांचे बोदीक होगडायलें, तांच्या भुरग्यांक होगडायलें, सक्कडी नाश जालें. तांची समर्थ थंय ना, तांचे देवाळ थंयसर ना, तांणी उलोवची भास थंय ना, सगळें तांचे नाश जालें. कित्याक देवाच्या उपदेशा प्रमाणे ते जिवनांत उजवाडाची वाट तांणी सोदूंक ना, काळोखाच्या वाटेन ते गेले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां जायते बटी देव उजवाडाच्या जिविताक आपयता. उजवाडाचें जिवीत कितें तें? देवाच्या शिकवणे प्रमाणे जियोवचें, देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आमी जियोवचें, नितीचें सताचें जिवीत. जायते बटी आमी आमच्या दोळ्या मुखार उजवाड आसता जाल्यार आमच्या काळजा भितर काळोख आसा. कित्याक आमचें चिंतप खोटेपणाचें, आमचें चिंतप नेगेटीव देखून तो काळोख भितर बेता आनी काळोख भितर आयिल्लेशें सक्कडी कश्टांचें जाता. आनीक आमचे कोन्योय तश्योच जावन आसात. आयच्या काळार जायते आमकां पळोवंक मेळटा, आयकूंक मेळटा. एकलो नितीन काम करता, ताका नितीन सांबाळ आमी दिना, आमी न्हय, थोडे बटी थोडे दिनात. आनीक आवय बापायक बऱ्या तरान पळयनासतना रावचें, आवय बापायनी तांचे कायदे पाळिनासतना रावचें, भुरग्यांनी तांची कर्तव्यां करनासतना रावचें. फावतें शिकतना वांगडी वाट, वांगड्यो करण्यो, वांगडें चिंतप असलें आमी करता आसतना आमी काळोखांतच जिवन आसा. देखून आयच्या आयतारा आमकां जेजू क्रिस्त उजवाडाच्या जिविताक आपयता. कित्याक ताणें आमकां सांगलां, हांव जावन आसा उजवाड. कशें आरण्यांत त्या लोकांनी त्या ब्रोंज त्या पितूळच्या सर्पाक पळोवन ते बचाव जाल्या गे, तशेंच कोण कुर्साक पळयता, कुर्साक आपणाची दीस घालून त्या क्रिस्ताच्या शिकवण्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करता, तो खंडीत जावन उजवाडाच्या जिवितांत जियेता आनी तो उजवाड ताका नीट वाटेन चलोवंक, खरें चिंतूंक आनीक हेरांचो मोग करूंक तो कुरीस आमकां शिकयता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी ह्या मिसाच्या वचपाचो नियाळ करता आसतना आमी सदांच उजवाडांत जियोंक, क्रिस्ताचो सांगात घेवंक आमी प्रयत्न करया. तशेंच ह्या चवथ्या आयतारा, करेजमाच्या चवथ्या आयतारा आमी एक निर्धार करया, आमी एक दीस आमकांय जियोंक पुना जिवन, आमकांय एक दीस पुना जिवनपण आसा. देखून त्या पुना जिवनपणाक आमी तयारी करची. ती तयारी कशें क्रिस्त मेलो गी आनी जिवन जालो गी, तशेंच आमच्या वायट चिंतनाक, वायट करण्यांक, वायट आलोचनाक आमी मोर्न दिवचें आनी एक नवें जिवीत जिवंक आमी निर्धार करचो. तसो क्रिस्त आमकां ताच्या कृपेन आनी बेसांवांनी बरोवन दी, ताचो उजवाड आमच्या काळजांत तो आसा करून दी म्हणून मागया. आमेन.
उबी रमया आमचो भावार्थी एका निजा देवाते आमी उक्तो उसारया सतमंतान देवा सर्वदेरा बापा सगळ्यांनी पुष्पांच्या स्मरा आणि जेजू ख्रिस्ताक तेचे क्लासपुता आमच्या सुन्या जो पवित्र दवेलो आमकां मर्यादान जल्मलो पोंस प्रेतका ताणें कसले ताका खुसा सोडलो तो मेलान ताका निकेपलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गान सोडलो सुपदेरा देव बाबाच्या उजव्या बसला तेन्ना जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्रज्ञा कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांच्या मुखाने कुडीचें जिवन पावन सस्ताचें जिवीत आमीन. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी जेजू मुखार हांगासर आयते जाल्ले आसता आमच्या स्वर्गजो सरेस्प्रा देव मुखार आमी दवरया. बापा, पवित्र सभा चलोन वरच्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. दिसपट्ट्या जिणेच्या तळण्याचेर जैत व्हरूंक पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांकां लाभिल्ले सेवेचो अवकाश बऱ्यान गळसून निस्वार्थपणी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे थंय बरें मोन रस म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. दिसपट्टे जिणयेंत येवच्या ताळण्याक आमी संपडानासतना तांचे जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. जी कोण ताळण्याचे गुलाम जावन वायटाक सांपडल्यात आनी काळोखाच्या भुयारांत आसात तांकां तुज्या पुता जेजूचो उजवाड लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांनी एकामेकाक आदार दिवन शेगुणांनी वाडोवन दिसपडत्या मागण्यान आनी एकामेकाच्या संगतपणान जियोंक प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र बलिदानाक हजर जाल्ल्या आमी पेल्याक बोगसूंक जियोंक आनी उजवाडाचो मोग करूंक आदार दे म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या हेर खासगी गरजा खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. सर्गींच्या बापा, तुजे समोर दवरलेली आमची खालती मागणी आयक. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उजवाडान आमी सदांच जियोंक तूं आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदेदरा देव बापाक मानताच असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घे. देवा आमच्या दयाळ बापा,
आमकां ससनाची सोडून हाडटा ती देणी आमी तुका संतोशान भेटयता. बावार्थान तांची भक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानांत वांटो घेतल्ल्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत भावपणाच्या मोगान हेरा मनशाच्या तारणा खातीर भेटोवंक आमकां फावो कर म्हण आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वसूया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदेदारा आनी ससनाच्या देवा सकाळी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बोरवे आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मनशा कुळाक काळोखंतलो भावार्थाच्या उजवाडाक पावोवच्याक तो आमच्या मदें मनीस जावन आयलो. आदांच्या पदकाक लागून आमी गुलामपणान जल्मल्या पूण आतां जेजू सोबे पवित्र स्नाना वरवीं तुजी आपणायलेली भुरगीं आमी जावच्या तुवें आमकां नवो जल्म दिताय. देखून सर्ग आनी पितूम तुज्या मनाक नवें गीत गायता आनी आमी तुका वंदो सर्गींच्या सगळ्या दळपणां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोवन सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पवची. तेच बरे जवान जातस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नी कराराची हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें वरावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गोड पोगोटोया.
खुर्सानी पुनः जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवंतारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरी देवाचे माये सांगाती भगवंत दनता आनी सवकाळी तुका मनवाल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सबंदांनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सभासकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नात्रितेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुटीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकांतांतली वाटय कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं तुमचे आसूं आमच्या माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगाळ भाव भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी सोम्या तुमचे भितरचे म्हाका फावना तुजे उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली
आसुचे कितें स्वावी रगते बोवा मोली आत्मी घटाय सदां दिवचे अत्रेक सोग्या हांव सिंचाक तुका मासारतां सदां पोसताय म्हाका दुसरे कितेंच जिणेंत म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेक सोम्या हांव सिंचाक तुका मासारतां सदां पोसताय म्हाका दुसरे कितेंच जिणेंत म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका सोम्या तूं दाकाची वाल आनी हांव ताचो फाटो चिटकोन रावंक शिकय म्हाका जो तुजी थंय जियेता ताचे थंय तूं जियेताय सुबान फळ सदां दिवंक सोदता अत्रेक सोम्या हांव सिंचाक तुका मासारतां सदां पोसताय म्हाका दुसरे कितेंच जिणेंत म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका सोम्याचेर नाका पळयताय म्हजी सर्गी तूं बसताय सर्गीचें कांय म्हजें जाता बाबूचें केलें वतें तुजी सर्गी जावचें जिणेंत म्हाका निवड करता अत्रेक सोम्या हांव सिंचाक तुका मासारतां सदां पोसताय म्हाका दुसरे कितेंच जिणेंत म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेक सोम्या हांव सिंचाक तुका मासारतां सदां पोसताय म्हाका दुसरे कितेंच जिणेंत म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका प्रार्थुया बोदयाळ बापा तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें दिलोय हो मोग आमी दिनवाशे काळजान वळखून घेता आनी कुस्सार उबारिल्ल्या तुज्या पुताच्या मोरणा आनी पुना जिवंतपणा वरवीं तुज्या सस्नीक जिविताच्या सुखाक आमकां पावय म्हणून मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं येवच्या शुक्रारा दीस सोनवार आनी आयतारा हांगासर कन्नडा भाशेन कॅरिस्मॅटीक रेतीर आसतली ती रेतीर 9:30 सकाळीं सुरू जाता
आनी संजेर 5 वरार आखे जाता तुमकां समेस्तांक आपोवणें आसा. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सोपदेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर ताची आशिर्वादां वतो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोड उपकार. जेसून आमचे पासून आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्रम मोगमोजो केला. ताच्या मौलिक रक्तान दिला बोत्साने. ताच्या जिणे मोलान सर्गीचे जिणे. मोगाळ पुत्रा सोबे अकवाय आशीर्वाद मगील खुर्चीचे पुरोय नवराम आमच्या चालीस मनातले बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.